गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. ब्रेकफास्ट करता. आयज खूब दिसांनी केला आमगेर इडली. अशी आमगेर इडली करपाचें खूब कमी. हांगासर तुमकां दिसता आसलें येल्लो ते आनी आईन घी लायिल्लें जस्ट बारीक बारीक केला. सो हितून केला. हें हांवें लास्ट टायम ऑर्डर केल्लें न्ही, न्यू वन. सो आयज खूब दिसांनी इडली केला आनी आयज इश्विकाकूय इडली मागीर ताका थोडेशें दूद घालतलें आनी खजूर घालून ताका मातशें शिजयतलें. ताकाय आयज दितलें आनी चटणी केला. खूब दिसांनी केला. फक्त आमगेर पोळे आसता आनी कांय ना. म्हटल्यार इडली करया म्हटलें. ओके चला, हांव करता ब्रेकफास्ट आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो चला, आयज हांव उदक येता न्ही हेका, हें मशिनांतल्यान न्ही उदक भायर सरा रे. आई उदक भायर काल शिवता सारकें केल्लें. वॉशिंग मशिनांतल्यान हांव उदक हें येता सगळें उदक. हें हाड तें उचनाका रे. सो हें पळय उदक येयला भायर. वयर येता. सो काल न्ही ताका येतालें उदक सगळें भरलेलें. हांवें शिवता सगळें सारकें केलें. सो आतां परत येयला उदक सगळें भायर. सो आयज करता हांव अननसाचें सांसव. ओके, बरो पिकला, बरो वास सुटला. आमगेर अननस बी हाडपाचें खूबच कमी. सो आमी पयर मालवण गेल्ले, म्हाका तें दिसलें अननस अननस दिसलें, म्हटलें स्पेशल सांसव करपाकूच हांवें तें घेतला. कळ्ळें न्ही? सो म्हटलें चल करया म्हटलें आयज. हांवें म्हाज्या चॅनलान केन्ना शेअर करूंक ना आनी केन्ना आमी अशें घरान करूंक ना. कांय अशी न्यू अशी रेसिपी ना. हें जशें आमी हें करतले पळय आंब्याचें सांसव, मँगो सांसव, सेम प्रोसेस तो. फक्त हितून आसा अननस. सो म्हटलें बरो पिकला. 2 दीस करूंकूच ना हांवें, कित्याक नॉनवेज बी आसलेलें म्हूण करूंकूच ना हांवें. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें वॅज आनी करून खावया म्हटलें. बरो पिकलाय तो. ओके, सो हांवें बेगिना खिचडी केले. आतां जाता कितें, इश्विकाक न्ही बेगिना खिचडी रेडी करून दवरूंक जाय. जो उठलो की ताका खिचडी दिवंक जाय, ना जाल्यार ताका भुकेन तो इतलो रडटा सांगपा नाका. सो आई म्हाका बोव मारता, तुजें काम सायडीन दवर, पयलीं खिचडी रेडी करून दवर. सो खिचडी रेडी करून दवरला आनी तें गरम गरम आसता न्ही. आनी आतां गरमेचे दीस न्ही, बिना थंडूय जायना. सो चल एकदां खिचडी रेडी जालें. सो उठलें की ताका न्ही कितें दिवंक जाय खावपाक. कित्याक हांव ताका ग्रेप्स दिता घालून चिवा हितून. आयज ताका न्ही हांवें ऑरेंज करून दवरला, म्हणजे सालां काडून दवरला. मागीर ताका हितून ऑरेंज घालून ताका दितलें. आनी ऑरेंज सामको स्वीट आहा. उठलो पळय असलो. तो उठले की ताका म्हणजे हालय उठे ताका हालय. ताका न्ही खूब गरमी जाता. सो आतां कितें करता आमी खबर आहा, एसी ऑन दवरता आमी. एसी ऑन दवरता आनी फॅन लावून दवरता. कितें करतली, इतलें ताका गरमी जाता. आनी तें हें आसा न्ही आमचें झुला, तें सामकें पॉलिस्टर तें. तरी पूण सकाळीं हांव कॉटन कपडो घालता, असो सामको स्वेट जाता. सो हांव एसी लावून दवरता. ओके चला, हांव न्ही पयलीं अननस न्ही कट करून घेता. जशें म्हाका कट जाय, क्यूब जाय ते प्रमाणे हांव कट करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगा पळयात पायनॅपल न्ही हांवें अशें कट करून घेतला. हाफ न्ही पिड्ड्यार जालो, तो उडयला हांवें. ओके, जशें तुमकां जाय सायज तुमी कट करात. आतां तातूंत हांव गोड घालता आनी हे पायनॅपल न्ही सामकें स्वीट आहा, खूब स्वीट आहा. सो जॅगरी हांव जस्ट थोडेशेंच घालता, एक हाफ कप सुमार घालता. आनी ताका मातशें न्ही अशें मिक्स करून दवरता. एक मिक्स करून न्ही एक सायडीन दवरपाचें एक हाफ एन आवर. ओके, सो आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां न्ही मिक्सी जारान घालता, हांव सोय घालता. 1 कप घेतला हांवें सोय. हळदीचो पिठो घालता, एक हाफ टिस्पून घालता. हें घालता हांव कोथमीर, कोरिएंडर. सो आतां घालता हांव एक व्हडलो चमचो घालता हांव रेड चिली पावडर. तुमी जाय जाल्यार सुके मिरसांगो 1-2 घालपाचें, बस पुरो. सो उदक घालता आनी उदक घालून आमकां हें कोर्सली अशें वांटून घेवंक जाय. फायन पेस्ट करनाकात, कोर्सली म्हणजे हातीन न्ही सोय लागूंक जाय. तेल घालता 2 चमचो. सांसवां घालता. सो आतां घालता हांव कढीपत्ता. सो आतां घालता हांवें पायनॅपल आनी गोड घालून दवरलें तें घालता. ताका मातशें परतून घेवया. स्टार्टींग आमी सांसवां आनी हें घातलेलें न्ही कढीपत्ता. थोडे जाणां हितून न्ही हिंग घालता. हिंग तुमकां जाल्यार हिंग घालपाचें थोडेशें.
तुमकां जाय जाल्यार हें कितें मेथी तेय घालतात. सो आमी मेथी बीन घालना कित्याक खाताना तोंडाक लागता. हिंग घालतात की आमगे हिंग ना, आमी स्टार्टींग न्ही म्हणजे तेलार न्ही हिंग घालता. थोडेशें हिंग घालपाचें. हें मातशें न्ही आमकां 1-2 मिनटां मातशें गोड आहा न्ही तें मातशें मेल्ट जावंक जाय. सो हांगासर पळयात बरें ताका खतखतो आयिल्लो आसा आनी जें गोड घातलेलें न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा. सो आतां आमी वांटून घालया. जे आमी सोय वांटून घेतलेले पळय तें घालता. थोडेशें उदक घालता. इफ तुमकां चड पातळ जाय जाल्यार तुमी उदक घालात. इफ तुमकां पातळ नाका जाल्यार उदक मातशें कमी घालात. तर बरें एका मिक्स करून घेता. जस्ट थोडेशेंच हांव मीठ घालता. अशें मीठ घातलें न्ही बरो एक टेस्ट येता. जस्ट थोडेशेंच घालता मीठ. बरें ताका मिक्स करून घेयात. मातशें हांवें टेस्ट करून पळयलां परफेक्ट आसा स्वीटनेस बी. आतां ताका मिडियम दवरा फ्लेम आनी बरें खतखतो येवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा. सांसव अननसाचें खूब बरें लागता. हांवें न्ही फस्ट टायमूच केलां. खालां खूबदां करूंकूच पावना की आमगे न्ही हाडात ना न्ही तें पळयात. ट्राय करा तुमी खूब बरें जालां. सो आयज केला ड्रमस्टीक करी. आयज ड्रमस्टीक करी न्ही सोय घालून केला. हें पळय ड्रमस्टीक करी. ओके. सो आमी ते मालवणच्यान हाडलेले न्ही ड्रमस्टीक सामके बरे आसले सारके. आनी हें मेथीची भाजी हें मालवणसून हाडलेलें. जालें हाचें जेवण सिंपल. हो पळय हांगा बसला. कितें फक्त ते हनुमानची शेपटी घेता तोंडाक घालता. पळय. सो उदक गरम करतालें हांव इश्विकाक. जस्ट जालें उदक गरम केलें. शिव येयलो आत्तां ताका कॉफी करून दिलें. आनी इश्विकाक आयज मँगो येयला. स्पेशल इश्विकाक आं. इश्वीक हांगा यो. यो तुका मँगो दिला अंकलान. घे खंय वयता. घे अंकलान तुका मँगो दिला. घे अंकलान तुका मँगो दिला. लुसियानो अंकलान. लागीं यो मरे खंय तो लागीं यो वय तोंडाक उदक सुटलें हेज्या मँगो पळोवन. पळय तरी तोंडाक उदक सुटलें मँगो पळोवन. काडनाका तुका दिला मँगो. हय दवर हितून घाल. तूं माम करतलो मँगो. आं पळय जालें सगळें काडलें. आतां बुट्टी घेवन बसतलो आपूण. सगळें काडलें. कितें घाल हितून घाल तुका दुसरी दिता हांव बुट्टी. सो आयज न्ही लुसियानो अंकल एक्चुली कितें जालें म्हाका आंटीक कॉल केलें. लविना आंटीक कॉल केलें अशें मँगोज काडला म्हणजे मँगोज तेंचे नेबराचे मँगोज काडला म्हणपा लागलें. आनी सामके कितें मँगो अशें न्ही कितें कॅमिकल बी लायला अशें झाडांतल्यान काडून. सो झाडांतले ते तोंडाक घाल घालता पळय तोंडाक कितें घातलें कितें कितें मेळत आसता कचरो. सो मँगोज काडले खंय आनी पयलीं तिणें म्हटलें खंय आंटीक इश्युका व्हरून दी कित्याक सामकें ऑर्गेनीक काय ताका अशें कॅमिकल बी काय लावंक ना. झाडांतल्यान काडला आनी पयलीं खंय अंकलान खंय इश्युकाची याद केलें खंय की ताका व्हरून दी म्हणून. सो मागीर आंटी म्हाका कॉल केलें आनी आमचे गेटीर येयली ती आमगेर येवंक ना नेक्स्ट टायम येता म्हणपा लागली. तो गेटीर मागीर रितीक गेलो आनी घेवन येयलो. आतां हें मँगो फक्त इश्विकाक आनी शिव म्हणपा लागलो हें मँगो फक्त आमी इश्विकाक दिया. पण अंकल हांव एक मँगो खाता. हांव एक मँगो खाता अंकल टेस्ट पळोवपाक. बरें मोठे आसा म्हटलें आतां हें मातसो बरो पिकला बरें मोठे आहा सामकें आनी वास सामको बरो येता. म्हटलें एटलिस्ट आमी जे हाडटा पळय ते बॉक्स तेतून कितें कॅमिकल बी लायल्लें आसता नुशिनात कितें करतलें हें ती झाडाचें काडून हय का न्ही. सो म्हटलें हें आतां इश्युकाकूच दिवया आमी खावपाक. सो आतां हें उदकान घालून दवरता बाकी सगळें कच्चें आहा ताका मातसो टायम लागतलो पिकपाक. सो हें मातसो बरो पिकला. सो म्हटलें हें आतां उदकान घालून दवरता रातचें जेयतना ताका इल्लेशें प्युरी करून खिचडी वांगडा खावयता. सो थँक्यू लुसियानो अंकल तुवें इश्युकाक म्हणजे इश्युकाक तुवें याद केलें आनी इश्युकाक लागून तुवें स्पेशल मँगोज धाडून दिले. खरें थँक्यू आं बरें न्ही. सो वास बरो येता. सो म्हटलें चल सो आयज तुमकां कितें शेअर करता. सो हांवें शिवांता एक गिफ्ट दिला. स्मॉल गिफ्ट छोटा गिफ्ट. कितें गिफ्ट हें तुमकां दाखयता. चला चला कितें खबर आहा बापाची आनी पुताची झगडी पळय वचनाका. सो तुमकां दाखयता हांवें शिवाक कितें गिफ्ट दिला.
सारखे फाटल्यान लागोन 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 असलो आमचो शिव तो एक्सायटेड सोड फाटल्यान लागून 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 मातशें हें काम जालें यो दाखयता आमची युट्यूब फॅमिली यो रे मातसो भायर यो सांग शुनात कितें तें गिफ्ट कितें कितें तें की चेहरे पे खुशी देखी हे पळयात सो फायनली फाटल्यान लागोन 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 शुनातर हांगासर एका हांव टीव्ही म्हणटा टी म्हणटा एका म्हाकाय खबर ना डिस्प्ले सो फायनली झगडून 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 न्ही इतल्या हांवें ताका फोर्स केले हें घाल घाल म्हणून कित्याक खबर आहा रेनाची गाडी असली आसा न्ही सो म्हाकाय जाय आसलें की आमच्या गाडयेन असलें आसपाक जाय कित्याक केन्ना खंय गेले तेन्ना लोकेशन बी पळोवपाक बरें पडटा नाल्यार मोबायल घेवन ड्रायव्हिंग करतना मोबायल घेतना मातशें रिस्की न्ही ड्रायव्हिंग करतना सो ताका लागून सो हांवें सांगलें शिवाताक तूं घे घे आयकच नालो मागीर नेक्स्ट आसा खंय पार्किंग बीन करतना सो खंय गाडी बिडी पार्क करतना बीन अशें फाटल्यान फाटल्यान पळोवचें पडटा मिरर पळोवचें पडटा सो फुडें पळय मागीर तूं फाटल्यान आरामात गाडी पार्क कर हें गरजेचें हय का न्ही हें सामकें इम्पॉर्टंट आहा रा रे हें सामकें इम्पॉर्टंट पयशेचें तोंड पळोवप ना हें सामकें गरजेचें कित्याक आमचे गाडी असले नासलेले सो बरें पडटा पार्किंग करतना आनी खंय वयतना बीन लोकेशन डिस्प्ले केलें जालें पळय रारा सो पळय बरें पडटा पळय फाटल्यान बीन कितें पळय कॅमेरा ऑसम कॅमेरा तुका आवडलें न्ही नायट विजन पळय न्हू रातचे सुद्दां पळय कितलें बरें दिसता आतां रात जाल्ली आसा आनी सामको ब्रायट दिसता पळय हांव दिसता की डे टायम कसो दिसता आता फ्रंट कॅमेरा पळय आतां फ्रंट पळय हो फ्रंट म्हणजे फुडें पार्किंग आता पळय हें काही म्हणजे फाटल्या फुडें बी कितें आसलेलें न्ही म्हणजे एनीथींग जाका दिसना न्ही फुडें हय हय सकयल म्हणजे सकयल काय दिसना न्ही आमकां हांगच्यान हांगा दिसता पळय कितें आसल्यार भितर कुत्रो भितर न्हिदल्यार कळटा फायनली सांगू तुमकां आयकाच नालो तो राव ती मातसो आयकाच नालो तो हांवें म्हणलें घे म्हटलें सो फायनली घातलें हो बॉक्स ओके युट्यूब बीन आसा युट्यूब म्हणजे व्हिडिओ पळोवंक मेळटा फूल स्क्रीन व्हिडिओ न्ही पळय न्हू पळय आरामात हांगा बसून व्हिडिओ पळोवंक मेळटा खंय व्हिडिओ आतां आसूं आतां तुका नेटवर्क जाय न्ही मोबायल हाडून आसा तुवें वयर धरला मरे वयर धरला सोदता मोबायल सॉरी नाका बोट घालता हेज्या सो हांगासर व्हिडिओ प्ले पळयात की सॉंग बीन की लावंक मेळटा वयता वयतना व्हिडिओ पळोवंक मेळटा कितें पिक्चर बी लावंक पळोवंक मेळटा सो हे पळयात सो हांगासर पळयात अशें आमी व्हिडिओ पळोवंक शकता खंय वयता वयतना न्ही सामकी आनी क्वॉलिटी बरें आसा इफ तुमकां मोबायलार दिसना म्हाका खबर ना कशें दिसता आसतलें पूण क्वॉलिटी पळयात हांव लागीं वयता पुरो सारकें आनी क्वॉलिटी चेंज करूंक मेळटा हांवें क्वॉलिटी क्वॉलिटी कळ्ळें 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 तें तुका ऑप्शन आसा न्ही सो ओके बरें आसा फायनली घेतलें सो रेनाची गाडी पळोवन म्हाका खूब हें आसलें घेवपाचें सारकें सो खूब फोर्स केलें ताका घेतलें तेन्ना फायनली सो हें हांवें गिफ्ट केला फ्रॉम माय युट्यूब मनी सो म्हटलें काल रातचें काय प्रॉमिस केलें आयज कशें करून म्हाका हें जाय म्हटलें कळ्ळें तुमकां न्ही अशें न्ही की व्हिडियोज पळोवपा लागून सॉंग आयकपा लागून न्ही ताका त्रास जाता जेन्ना पार्किंग करतना हें म्हणजे गाडी फाटल्यान पळोवपाक फुडें पळोवपाक त्रास जाता सो म्हटलें घाल म्हटलें सो फायनली तेणें घातलें सो एक तरी काम बरें केलें शिनातान ते बी फाटी लागून लागून तुका 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 लायक जावंक जाय कित्याक तूं गाडी मारता हांव काय गाडी मारचें ना तूं गाडी मारता की तुका काय त्रास जावंक जायना सो कॅमेरा खंय खंय आसा फुडें आनी फुडें म्हणजे एक्चुअली नॉर्मल फाटल्यान हेज्या वांगडा येला ओके एडिशनल ओके हेज्या वांगडा येयला एकूच कॅमेरा फाटल्यान घातला रिवर्स कॅमेरा आनी एक एक्स्ट्रा एडिशनल घातला फुडें घातला सो कशी कितें प्रायस बीन 23,000 हेजी कॉस्ट 23,000 हेजी मागीर तो एडिशनल कॅमेरा तो कितलो 3,000 रुपया आसूं हें जाय आसलें खूब गरजेचें तुमी तुमची गाडी असली आसले न्ही क्रेटा बीन तुमी अशी गाडीन न्ही घालूं शकता बरें पडटा या न्यू आयला तुमची सगळ्यांक आतां न्यू गाडी सगळ्या आसा स्क्रीन रेंचे ना रेंचे फूल हे आमचे ओल्ड क्रेटा न्ही तेन्ना अशें नासलेलें 9 वर्सां जालें 9 वर्सां पळय आतां घातलें हाणें तर तुमी बी अशी गाडी बी आसली घालात म्हणजे बरें पडटा गाडी बिडी पार्किंग करतना म्हणजे खूब बरें पडटा आनी कॅमेरा घालून हेका डेस्क कॅमेरा म्हणून ते घालूं शकता डेस्क कॅमेरा ते म्हाका बरें पडटा कित्याक बरं तूं पण गाडी एक्सिडेंट जालो फुडें घाल तूं घाल घाल हे इम्पॉर्टंट आसा सारकें हय रे तुवें सांगला ओके सो हें आसा सरप्रायज तुमकां सो आई ना ऋत्यूक ना एक्चुअली आमच्या कॉलनीन न्ही सकल हरे कृष्णाचें हें आसा म्हणजे लेक्चर आसा टॉक
कळ्ळें न्ही. आनी तेंच्यांनी वर्स म्हणजे आमच्या कॉलेजीन आसतात कळ्ळें न्ही. 2 month 3 monthांची बारीकशी एक लेक्चर दिता. तो एक लेक्चर दिता एकलो कळ्ळें न्ही. कृष्णाचे स्पेशल कृष्णाचे. सो आईक म्हटलें वच म्हटलें तूं आमच्या कॉलेजीन आसा वच. आनी ते न्ही आयकपाक न्ही इतले बरें दिसता सांगू तुमकां. हांव विकून गेलेले एका खंयचे श्री कृष्ण जन्माष्टमीक तेन्ना एकूच गेल्लें हांव. कित्याक शिव ते प्रोजेक्टर बी घालता. सो ते एकूच गेल्लें हांव आनी तेंचें तें आयकपाक न्ही तेंचें आयकपाक न्ही इतलें बरें दिसता. आनी जेवण बी आसता. जेवण सामकें सिंपल पण बरें टेस्टी आसता जेवण तेंचें. सो आईक म्हटलें तूं वच. ताका आनी रितुका धाडला. तुमी वचा म्हटलें आयका म्हटलें प्रसाद प्रसाद म्हणजे आसता तेंचें बरें. सो म्हटलें चल म्हटलें तूं आईक म्हणजे तें आयकून घरा बसून वाज न्ही एटलिस्ट तें आयकून तिका मातशें बरी दिसतलें. प्लस रितिकाक वच म्हटलें आनी कितें प्रसाद आहा लास्टाक खावन मी यो म्हटलें हांवें ताका. सो गेले तेमी 7 to 9 ते. म्हाका जाय आसलें वचपाक कित्याक हांव गेल्यार मागीर हेका पळयतलो कोण हेका न्ही. शिव मी आपल्या कामां बिजी आसता पळय लागलो कामाक शिव. सो हेका पळोवचें पडटा आनी हेका सारकें 9 खिचडी खावचें पडटा. सो मागीर थंय गेल्यार मागीर टायम जाता. सो मागीर आसूं म्हटलें तुमी दोगांना वचा म्हटलें आनी हो काय शिव काय जावचें हँडल करपाक. सो म्हटलें आसूं म्हटलें तुमी दोगांना चला. ओके अशें आतां पळय बसलो की हय फक्त हांगा फक्त किचनान येता. फक्त किचनान येवन म्हाका डिस्टर्ब करता. कितें इश्वीक आनी हांगा पसारो पळय आमगे आनी पसारो विचारपा नाका. जस्ट आत्तां हांवें सगळें वयर परत दवरलें सारकें. कितें करतलें काडून खेळटा मागीर कितें करतलें. तशें दवरचें पडटा पळय. आतां पळय पांया कडेन वयता. पप्पा काम करता असो यो थंय आनी वचनाका यो. काय तेजें टेन्शन ना. पोटाक भूक लागलें रडलो इतलेंच. आपलें पोट भरलें खेळत रावता मातशें पळोवचें पडटा इतलेंच. सगळें तोंडाक घालूंक जाय. ओके सो आनी कांय ना. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. अननस सांसव केला हांवें आयज. करूंक पळया तुमी खूब बरें लागता अशें ना. खूब आनी ते अननस इतले स्वीट आसलेले. ताका लागून गोड मातशें कमी घातलेलें पळय इतलें स्वीट आसलें तें अननस बरें आसलेलें. सो आनीक दवरलें न्ही 2 दीस पिड्ड्यार जावपाचें. सायडीन तें मातशें जालेलें पिड्ड्यार. ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.